लोकशाही रे बाबा लोकशाही खेमानीला लोकशाही जशी पेबरूल्या पाटात लागलेली गाय खेमानीला लोकशाही जशी रामुल्या गोट्यात शामुली गाय पेबरूल्या पाटात लागलेली गाय रामुल्या गोट्यात शामुली गाय लोकशाही जावं एकदाचो गाडो सुरू जालो. कसलो गाडो रे गोयना? अरे हो गाडो पंचायतीचो कारभार सुरू जाले. पळय अमृताची लायट कशी पेटा ती पळय. अरे बसती हांव तुजो तो चोग मातसो तपासून घे रे. अरे दत्तू आप्पा बरोबर इतले दीस रावनूय तूं घोळयेपणा करताय पळय ही म्हाका मातूय आवडना रे. जाण मरे गोयना आगोस्तीन लेगीन दोत्तू आपले स्पीच आयकोन आयकोन त्यो स्पीची मरे सगळ्यांक पेटयत आसता. हय न्हू. हय सगळ्या कार्यवारी चंदना वांगडा रावतूकूच चंदनाचो वास येवंकूच जाय. पूण हांव म्हणटा तो आगोस्तीन मरे काश्मीराक गेल्लो तो आयलो काय? आयकला गो येयला म्हणून आनी काश्मीराची बोंडां खंय सगळ्यांक फोडीत आसा. अरे तेका मरे पिल्ला फोडपाची मोठी पाडी सोय. मेळ्ळो जाल्यार आपयात रे ताका एक दीस. तसो तो मनाचो एकदम बरो गो. जाण मरे मोदे मोदे आपूण तो चड शाणो समजता पळय ही गजाल वेगळी. शाणे मरे सगळे समजतात. आतां नव्या पंचायतींनी जे सरपंच जाल्यात ते स्वताक आपूण शाणे समजनात. हें मात बरोबर आहा तुजें. बायलांक प्रशासन कळना अशी बेश्टीत करणाय करता सगळे. सगळे करानाय करता काय तुकाय तशें दिसता रे? अशें कित्याक म्हणटाय गो तुगो? अरे कितल्याशाच सुवातांनी बायलांनी 50% सुवात्यो मेळयल्या. तांकां सरपंच पद मेळ्ळें ना मरे. राखीव सोड बाकीच्योय सुवात्यो बायलांनी जिखल्यो 5-5 दादल्यांक हरोवन. तांकांय सरपंच पद फावो ना. हांव तुका हेंच सांगता उदोच्यान थंय हे मिनिस्टर आमदार इंटरफेर जातात. पंचायती आपल्या कंट्रोलान दवरतात. आपल्या मुखार सगळ्यांनी हाजी करचें अशें तांकां दिसता आनी थंयच हांगा पार पडलां सगळें. अरे 21 वर्सांचे चली एका पंचायतीन वेचून आयला. तेकाय सरपंच पद मेळ्ळें ना. मागीर गो ते आदवोगाशी शिकता आनी कविता बी बरे बरयता. हय. आगो कविता कविता आमचो आगोस्तीनय बरयता मुगो. अरे तसल्यो न्हू रे. केश्यो तर ते मरे बऱ्यो कविता बरयता. तेणे मरे बुकां बी काडल्या. बायलांची मरे तुका नसाय कित्याक तुमकां भंय. बायलांक भ्रश्टाचार आनी फटिंगपणां आवडना न्हू म्हणून तुमी मरे बायलांक पदां दिवपाक फाटी फुडें जातात. जाण मुगो अमृत्या तुका वुमन्स कमिशनाचे प्रेसिडेंट करुया. नाय जाल्यार तुजी उलोवपाची झेत तुजो स्टायल सारकी मोत्या निर्मला सावंता भशेन आसा. पुरो रे बसते हांव म्हाजी फकाणां मारूं नाका. ती निर्मला सावंत कितली शिकल्या जाणा मरे. तिजी बी दादल्यांक नसाय. कितेंय जावं भाजपाची पयलीच बायल विधानसभेर आमदार निवडून आयली. अरे दोगा जाणां ती आमगे जेनिफर आनी आतां एलिना. तुजें उलोवप कॉमीक मरे. आमगे जेनिफर आनी एलिना कोण परकी रे. तेच तें दुस्वास आनी दुसरें कितें. एलिना बाय काँग्रेसीन फूल सपोर्ट केलो. हो बसते हांव कोण रे. येदो व्हडलो पक्ष. राजीव गांधीची जयंती आसली आनी दिल्लीच्या सरकाराक 2 वर्सां पुराय जाल्ली. त्याच दिसा रेमंडान हें काम केलें. अमृत्या तूं गो घुसपाता जाणटेपण जाला कितें गो. कितें जालें तर? आगो राजीव गांधीची पुण्यतिथी आसली जयंती न्हू. आनी त्याच दिसा रेमंडान हें कर्म केलें. आतां सगळे काँग्रेसचे फुडारी खाके वयर करतात. आपूण असल्यार मिटिंगेक येवपाचो आपूण हें करपाचो आपूण तें करपाचो. जाण मरे गोयना आमच्या रमाकांत बाबान पळय बरें केलें. पयलींच आपले फॉर्म फाटी घेतले आनी मेखळो जालो. सारकें. बसते हांव गोयना कापासदाद पर्रीकाराची. कसली कापासदाद म्हणटा गो तूं अमृत्या? हा काँग्रेसीचो माटो पोफडेला म्हणून हे हांचे आयते फावला. हाका कापासदाद म्हणिनात. मागीर कितें फिक्सिंग म्हणटात तर. हांव कांयच सांगिना. पूण मरे असली उतरां दत्तू आपाच्या तोंडान शोभना. पूण कोणे विरोध केलो म्हणून मरे रोखडीच तकली तापार करून घेवंक फावना. हांव उलयतां ती गजाल पर्रीकाराची. विरोध जाय बरें सरकार करपाक मरे विरोध जाय म्हणजे जायूच. अरे चिमूट भर विरोध जालो म्हूण थंय थंय आट करून नाचपाची गरज ना.
कोणाची गजाल उलयता दत्तू अप्पा तूं? विरोध जर नासलो जाल्यार सरकार मरे खंयचे खंय पावतले, बेबनशाय वाडटली, अराजक चलतले, कळ्ळें तुका? आनी खंय तरी लोक एकठांय आयलो, तांच्यांनी विरोध केलो, निदर्शनां केली म्हणून मरे आपलो तोल वचूंक दिवंक फावना. त्या काँग्रेसीक मरे पयलीं विरोध करूंक कळना, तांकां फक्त सत्ता भोगपाची संवय जाल्या. दोत्तू अप्पा, सकाळ फुडें तकली तापार करून घेवं नाका. तुज्या भलायकेक ते बरें न्ही. म्हज्या भलायकेचें सोड गो, म्हाका हुस्को जाला तो गोंयचो. हांकां जर गोंयचो हुस्को आशिल्लो जाल्यार हे 30 मे दिसा म्हणजे गोंयच्या घटक राज्या दिसा बऱ्यो बऱ्यो कार्यावळी घडोवन हाडपाचे, कितें तरी क्रियाशील काम करपाचें, हय हें मात सारकें. गोंयचे प्रश्न सोडोवपाक विचार मंथन करपाचें. हांणी मरे आशिल्ल्या प्रश्नाचो विचार करूंक ना. खंयचे प्रश्न दत्तू अप्पा? अरे घोळये कशें वागूं नाकात रे. पेपर वाचिनात तुमी? पेशंट एटेंडंटांक आनी बाकीच्यांक नोकऱ्यो दिता म्हणून सरकारान केल्ले ते तरणाटे आतां निर्शेल्यात मरे. तेणी पळय चीफ मिनिस्टराक घेराव घालो. घेराव घालो म्हणून सोपूंक ना, उतर दिले म्हणून मुगो प्रश्न सुटावो जावं ना, कळ्ळें तुका? आतां कांय ऑफिसराची शिफारस करपाचें काम GPSCन केलें, तें ह्या नव्या सरकारान रद्द केलें. नवें सरकार आयलें म्हणून सगळेंच नवें. सरकार ही एक मुगो कंटिन्युअस गजाल आसता. कितेंय करतना विवेक शुन्य जावन आपल्याक जाय तें करूंक फावना नव्या सरकारान. म्हाका एक सांग दत्तू अप्पा, लोकायुक्त लागू जातकूच सुदारणा जावपाची कांय तरी शक्यता आसा? अरे लोकायुक्त जावचे पयलींच पर्रीकारान सांगलें, शुल्लक आनी फालतू गजाली घेवन तुमी लोकायुक्ता कडेन येवं नाका म्हणून. अरे हांव म्हणटा खंयच्यो गजाली येवनी ते लोकायुक्ताक थारावनी मरे. तूं कित्याक उलयता? माहिती हक्क कायद्या खाला लोक कांय माहिती मागत असतात. हांकां दिसता की त्यो सटर फटर मागतात म्हणून. एकदां कायदो करतना मरे ताचेर हो उपाय काडूंक जाय आशिल्लो. दत्तू अप्पा, तूं आज सरकाराचेर सारको असो बेजार उलयता कित्याक? अरे जे चुकलां तें चुकलां. लोकांनी मरे आवाज काडीत रावपाक जाय. चुकलां तें सांगीत रावपाक जाय. तोखणाय करपाची मरे ती राजदीप नायकाची, अपूर्बायेचो. हे सगळे सत्तेन घुसपाल्यात मरे आनी तोंडाक तेपी मारून बसल्यात. पूण तो ओगी रावंक ना. माध्यमाच्या प्रश्नाचेर मरे बरोच गोंधळ जाला. भाजपान सांगिल्लें आमी तो सोडयता म्हणून, जालो सुटावो. राजदीपान युवा सृजन पुरस्कार न्हयकारलो. कापासदाद खरी ती राजदीपाची, पर्रीकाराची न्हय, कळ्ळें मुगो अमृत्या? आनी त्या राजदीपाक समजोवपी त्या विष्णू वाघाची जाल्यार न्हयच. शिक्षणीक वर्स सुरू जावपाचें जालें. शिक्षण क्षेत्रांत माध्यम प्रश्नाचेर इतलो गोंधळ माजला, कितें जातलें कोणाकूच कांयच खबर ना. हें प्रकरण कोर्टान आसा म्हणून उलोवप समान न्हय. पूण हालींच भाजपान लोकांक उतर दिल्लें, ताचें कितें? तुमी म्हणटात तें सारकें दत्तू अप्पा. हय दत्तू अप्पा. तुमी मरे हय बा करपाक सगळे ट्रेन जाल्ले आसात. सरकाराकूय तुमी मरे अशेंच एकदां हय सायबा करतात. गांवांतल्या दादूक आनी दाद्यांक पळय जशें हय गा करतात तशें करूं नाका रे. विचार करून उलयात. आतां नार्वेकाराच्या फाटल्यानूय मरे सूड बुद्धीचें राजकारण चल्लां अशें लोक उलयतात. ह्या गजालीची शहानिशा जावंक जाय. एक मात खरें आं, घर हाडलें की घराचे वाशे लेगीत घुंवूंक लागतात. नार्वेकाराचें तशेंच जालां. इतलीं वर्सां ताच्या फाटल्या फुडल्यान नाचपी लोक आतां तेचेरूच आरोप करूंक लागल्यात. क्रिकेटची वाट लायली हें मात सारकें आं. आता फुटबॉलाची वाट आगोस्तीन लायतलो. तेका खंय कोच केला आनी त्या अण्णांक डायरेक्टर केला. पानां पेजतात पळय तशें पेशीत आहात. म्हाजो भाचो सद्या प्रॉब्लमान आहा दत्तू अप्पा. कितें जालें तर तेका? आगो तो रावता घोगळान मडगांवां. 80% मार्क घेवन SSC पास जाल्लो. त्याचे शेजाऱ्याक चौगुले कॉलेज. आतां तेचे खंय हायर सेकंडरी बंद करता. मागीर म्हाका सांग ताका एडमिशन मेळटलें खंय? हांव म्हणटालो पळय तेच. कितले दीस जाले हें प्रकरण अशेंच आसा, धुवांत आसा. सरकारान आनी वेवस्थापनान एकठांय येवन हो प्रश्न सुटावो करूंक जाय आशिल्लो. कितलो दीस तो पेटयत दवरलो, धुंवरत दवरलो. आनी आतां 2 दिसां पयलीं पर्रीकार त्या वेवस्थापना कडेन उलोवन आतां खंय कितें ऑनलायन प्रवेश दिवपाची तयारी केल्या. आतां कितें जाता तें पळोवपाचें. हायर सेकंडरी बंद करपाक ती कितें मायन तर? सारकें उलयलय तो मृत्या. मायनी मुगो कोणूच बंद करिना. मायनी आनी बार्रां वाडत आसा सगळीं. तुमकां हे समाजाचे घावे कळटात पळय तें बरें जालें. सरकाराचे दोळे मरे उक्ते जावंक जाय. तुमी मरे सगळीं जाणां शिटूक आसूंक जाय. उदय बाबान हेच सांगलां. खंयचो उदय बाब? म्हाका एकलोच उदय बाब लागता. उदय भेंब्रो. निश्ठेन वावुरता. गोंयचें भलें बरें चिंतता. ओपिनियन पोला वेळार गोंय सादूर दवरपाक तो निश्ठेन वावुरलो.
सॉलिड कार्रेगात भाशणां केली कळ्ळें. आता तुम्ही ऐकतात पळय ती पचपचीत भाशणां, पोकी भाशणां, ती भाशणां तुमच्या नशिबात नाशिल्लीं. आता असले संसदपटू जावपाक मुश्कील. ताजे असतो संसदपटू तोच. विधानसभेत उदय बाबान पळय भाशणां केल्या तसली भाशणां आज मेरेन कोणेच करूंक ना. हे उलयतात इंग्लिशीन. करेक्ट. इंग्लिश येयना जाल्यार उपकारता. पूण दत्तू अप्पा, उदय बाबान कितें सांगलां तर? लक्ष दिवन ऐकात. ताणें सांगलें तें अशें, मनशान अस्वस्थ जावंक जाय. सरकाराक जर जाग येवंक जाय जाल्यार अस्वस्थता ही मनशान करूंकूच जाय. तेन्नाच प्रशासनाक आनी नोकरशायेक जाग येतली. ना जाल्यार मरे हुकूमशाय आनी दडपशाय येतली. सामाजीक प्रश्नाक लागून जेन्ना चुकता पळय त्या वेळार मरे सारको विरोध निरोगी जावंक जाय. तेन्नाच मरे सरकार जाग्यार येतले. ना जाल्यार मरे सांचिल्ले कोण जातले. तुमकां गोंय अशें जाल्लें जाय? नाका, नाकाच नाका. आमकां गोंय बरें जाल्लें जाय. तशें जाल्यार तुजे चूक न्हय आनी ताचेय बरोबर ही तडजोडीची भाशा बंद करात. म्हणात जय गोंय, जय भारत. मेरा गोवा मान. लोकशाही.